फायनल राउंड इज व्हेरी सिंपल. तुम्ही एक बऱ्या मुद्द्याच्या हाडून सोडलो म्हाका आणि तो म्हळ्यार आरजी. आता म्हाका सांगात दोन मुद्दे आहात. एक आरजी कडेन तुम्ही कशें पळयतात, विल गो वन बाय वन. आणि दुसरी गजाल हे स्प्लिटा कडेन कशें पळयतात. इफ इट इज बीजेपी वर्सीस एवरीबडी विथ नो पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी, डू यू फील विथ बीजेपीज माइट एंड पॉवर एट द सेंटर इट इज स्टील बीजेपीज गेम पोस्ट इलेक्शन्स? तुमचे कडेन सुरवात करता. क्वायट पॉसिबल. म्हाका अजून बरें दिसता बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट. आता ह्या फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेटा भितर आपांक सांगलां की आमी अलायन्स, अरविंद केजरीवालान सांगलें, मागीर आतां राहुल मामरेनी सांगलां की आमी अलायन्स करतले काँग्रेसी बरोबर वा कोणा बरोबर कोण आसता ताचे बरोबर. ओके, दॅट इज दी ओनली फॅक्टर. बट अल्टिमेटली आय थिंक दी मेजर प्लेयर वील बी MGP. ह्या सगळ्या प्रभाव. ओके, आरजीच्या प्रभावा भितर एक गजाल आसा. आरजी इज अ कंप्लिटली डिफरंट मॅटर ऑफ डिस्कशन. ओके, आरजीचे पयर मनोज परब मेळ्ळो तेन्ना पसून हांव ताका सांगलें की तुगेली ते पोगो बिगो आनी सरनेम बिरनेम जी बिलां आसा पळय न्ही ताजे कडेन आय डोंट एग्री विथ. आय हॅव रिटन अगेन्स्ट इट बिकॉज बट गोंयाक जाय अशे तरेचो एक पॉझिटीव अजेंडा दिवपी पार्टी म्हणून ती म्हाका एकूच मेळ्ळी, ती आरजी. अदर्स आर नॉट बॉदर्ड. But will people respond to that project? पीपल हॅव रिस्पॉन्डेड. म्हज्या आमच्या सर्वेच्या फायंडिंगा प्रमाणे आनी मागीर हांव लोकां कडेन उलयलें तेन्ना मेजर होप इज दॅट यूथ हॅव रिस्पॉन्डेड टू दीस. येस, जंय ते एम्पावरमेंट आनी कितें जे पळय उलयतात ही बाबा एक पर्यायी आमी वेवस्था उबारपाक जाय आनी ती करपाक जाय. हॅट्स ऑफ टू देम. ओके, दे आर ऑन रॉंग थिंग ऑन सर्टन थिंग्स. हांव दोनाचेर उलयतां. हांव पयलीं उलयतां की गव्हर्मेंट BJP विल बी एबल टू मॅनेज जर एक सर्टन सीट मेळ्ळे जाल्यार. म्हाका दिसता की 15 जागांच्या सकयल जर BJPक मेळ्ळे जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म गव्हर्मेंट. कारण बाकीचे जे आसा न्ही ते ऑलरेडी गँगअप जाल्या, एक कडेन आयल्या. त्याच इश्यू वयल्यान तांणी इलेक्शन लडयलां. फाटल्या वेळार जे 2017 जे ब्लंडर जाला ताचो फटको कसो कसो कोणाक बसला आनी कसो कसो 5 वर्सां मार खाला. फटके हय, लोकांनी पळयल्या. सो ह्या वेळार तशी रिस्क. आनी इलेक्शन जें जालां तें BJPच्या विरोधात डार्क वोट चावून जाला. सो म्हाका तें प्रकरण खूब गंभीर दिसता सामकें. म्हणजे जावपाक कळ्ळें न्ही. आनी खंय तरी एक अपोजिशन फोर्सीस हे एकठांय एक तात्वीक हाजेर आयल्या, कळ्ळें न्ही. आनी जे एका धपक्यान तशे फोर्स सुद्दां मारलो जाल्यार ते फुटपाक व्हेरी डिफिकल्ट. एक फुडले आतां तुमी आरजीची जी गजाल उलयल्या, आरजी कदाचित ह्या इलेक्शनाक तांकां कितल्यो जागा मेळटल्यो मेळच्यो ना, कदाचित मेळच्योय ना. एक सांतांद्रे किंवा आनी एक दोन कडेन जर पळयलें जायत जाल्यार ते स्ट्रॉंग दिसता म्हाका एकट्यान इतल्या एक्सटेंट पर्यंत सांगलें की सांतांद्रे ते जिखपाक शकता म्हणून. विरेश बोरकार. आतां रिजल्ट कितें जातलो म्हाका खबर ना, पण तांणी जे मुद्दे घेतले आनी ज्या पद्दतीन ज्या हाणें ते काम करता गोंयकारांचे मुद्दे घेवन. आतां संदेशान एक 2-3 मुद्दे जे सांगल्याचे सगळ्यांक एक्सेप्टेबल आसचे ना, पण अदरवायज पुराच्या वेळार तुमी कोण आपान काम केलें तुम्ही म्हणटात ते जर मुद्दे घेवन ते फुडें काम करत रावले दे आर अ फोर्स टू reckon with. Definitely. Okay. I don't see any party having a clear kind of a this thing. It is, of course, between BJP and the Congress, definitely. Independents will play a huge role in the government. Earlier. So basically, when there is a fractured mandate somewhere, independents will be there. Now, entire attention will be on these smaller, parties like TMC or MGP and all, which way they go. So basically, it can be anybody. RG, they really have that passion, as Rajan has said, that very passionate about Goa. I hope they get something. प्रमोद, काल एक विषय आयलो की फंडिंग खंयच्यान भायल्यान जाता आनी कितें आरजीचो. आपण फंडिंग कोणाक जायना. फंडिंग ओके, किशोर फायनल. म्हाका एकूच पॉयंट सांग परत माझ्या जातूक सांगतलो. काँग्रेसीच्या बाबतींत एक गजाल कितें पळयलां, जेन्ना काँग्रेस आतां इलेक्शनान जेन्ना आसता पळय तेन्ना आमकां दिसता की काँग्रेस हे सारके पक्के आपल्या हेचेर रावतले लोकांक. म्हणजे फाटल्या फावटी तर विजय सरदेसाय आनी हेंच्यांनी इतक्यो गाळी सोवलेल्यो BJPक की इमेजिनूच हांव करूं शकना. तें नाका, रोहन खंवटे हालींच्या हालीं पप्पू कप्पू चप्पू आयज तो BJPन आहा. हेंचेर कोणाचेरूच विश्वास ना. काँग्रेसी कडेन आयज BJPक चॅलेंज करपाक जी वयरसून ताकद जाय पळय ते लिडरशिपी कडेन ती ताकद ना की BJPक हें करून आपल्या मनशांक एकठांय दवरप. जर आयज
बीजेपी किंवा काँग्रेस कोणायकूय जर इंडिपेंडंट किंवा कोणायची गरज पडली एडवांटेज बीजेपी सो देर इज चान्सीस दॅट बीजेपी मे कम टू पॉवर अगेन अर्ध मिनिट सामके हय. नंबर 1 बीजेपी विल डिफीट बीजेपी ओके ओके नंबर 2 कंप्लीट फ्रॅक्चर मेंडेट कोणाकूच शक्य ना तातूंत भितर एमजीपी विल बी अ मेजर प्लेयर तिसरें गोवा नीड्स व्हेरी बॅडली आयडेंटिटी पॉलिटिक्स सो घडये तें आरजीचें काय आनी कोणाचें काय बाकीच्या पार्टींनी शाणी जावपाचें तें तांणी डिसायड करपाचें बट दॅट इज वॉट इज निडेड बिकॉज गोंयांत सदांच आयडेंटिटी आरजी पॉलिटिक्स वील गेट अनएक्सपेक्टेड वोट्स आरजीक आता ऑफकोर्स सरान म्हटलं तशें सीट मेळत ना मेळत पूण आरजी Vote share मेळटलो. 100% बरें हांव लास्ट पॉयंट वोटर्स आर नॉट फुल्स डोंट टेक वोटर्स फॉर वोटर्स आर नॉट फुल वी आर फुल्स म्हाका पयर वी टू आर वोटर्स बरें म्हाका we are. म्हाका म्हाका तुगेले सामागीचो 10 तारखेक कळटलें पण एक गजाल म्हाका एक फेसबूक पोस्ट याद आसा तुमच्या सगळ्यांची कंक्लुडींग कमेंट आयकतकीर पयर कोणे एकट्यान बरो एक फेसबूक पोस्ट घाल्लो वोटींग जातकीर की वन थिंग वी आर सर्टन अबाउट द नेक्स्ट गव्हर्मेंट इज दॅट सुदीन ढवळीकर विल बी द PWD मिनिस्टर म्हणून इतल्याचेर थांबता